नमस्कार, गोवा मिळते अविनाश जोशीचो येवकार खबरो विस्तारात। काँग्रेसीचो फुडारी राहुल गांधीची लोकसभेची खासदारकी रद्द। तो केरळचे वायनाडचो खासदार। कर्नाटकात 2019 मोदीच्या नावान केल्ले वक्तव्य आंगलट। अब्रू लुकसाणीचे केशीत राहुलाक ख्यास्त फरमायले उपरांत लोकसभा सभापतीन खासदारकी रद्द करपाची नोटीस काढली। काँग्रेसीचे फुडारी विरोधी पक्ष फुर्योज। लोकशायेचो खून म्हूण काँग्रेसीचो जळफळाट। राहुल गांधीच्या वक्तव्याचेर देशाची नदर। 2019तल्या मोदी अब्रू लुकसाणीच्या केशीत राहुल गांधी दोशी। सुरत कोर्टाच्या ऑर्दी उपरांत लोकसभेच्या सभापतीन राहुलाची वायनाडची खासदारकी रद्द केली। कायद्याप्रमाण राहुल गांधी आता फुडली 8 वर्सां वेंचणूक लढोवंक शकना। खबर पातळ्ळी आणि देशभरातले काँग्रेस फुडारी आणि कार्यकर्ते चाळवले। हो खंय लोकशाहीचो खून। जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। ये ऐसा एक परसेप्शन बना रहे हैं कि राहुल जी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोले और राहुल जी जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते थे और रख रहे हैं वो उनको जच रहा नहीं। काँग्रेस कोर्टाच्या ऑर्दियाड धरणे करता। लोकशायेनी राहुल बचाव चल्ला म्हूण गोंय बीजेपीचो तोमणो। काँग्रेस पार्टी आणि विपक्षी दल प्रोटेस्टाची भाषा उलयता। आता प्रोटेस्ट कितें उलयता, कितें चल्लां? इट इज एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटंट ज्युरिसडिक्शन and against an order of the court, Congress is talking the language of protest. So, first of all, Congress must learn to respect judiciary. आज जे ते उलयताले की democracy is in danger. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। नॅशनल पेन्शन स्किमीत सुधारणा जाय ते विशीं अभ्यास करूंक अर्थ सचिवाची समिती नेमल्या। काय राज्यां ओल्ड पेन्शन स्कीम मागतात। समिती ते विशीं अभ्यास करतली। अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनाची लोकसभेत जाप। अदानीचेर जेपीसी वयल्यान विरोधकांचो बोवाळ आणि मोदी आड घोषणाबाजी चालू असताना फायनान्स बिल लोकसभेत पास करून घेतले। Representations have been received that the national pension system for government employees needs to be improved. I propose to set up a committee under the finance secretary to look into this issue of pensions and evolve an approach which addresses the needs of the employees while maintaining fiscal prudence to protect the common citizens. The approach will be designed for adoption by both central and state governments. खापो खलिस्तानी फुडारी अमृतपाल सिंग पंजाब हरियाणांतल्यान यूपी नेपाळ वाटिया पसार जावपाचे वाटेर। सगळ्याक अलर्ट। सीमा दळान उत्तर प्रदेश उत्तराखंड नेपाळ बॉर्डरीचेर सापळो लायला। अमृतपालान वेश बदलला, दाढी काढल्या। ताचे वेगवेगळे फोटो पोस्टर बॉर्डरी वयल्या गावागावांनी मारल्यात। खलिस्तानाचे सोशल मीडिया अपप्रचाराक बळी पडू नाकात म्हूण विदेश मंत्रालयाची देश विदेशांत मोहीम। अटल सेतू आणि परवरे वाट्या ट्रॅफिक ब्लॉकान लोक आणि आता मंत्री आमदार विजय। सुदीन म्हणटा अघटित कारणान ट्रॅफिक जॅम उपरासला। आमदारान अधिवेशनाक वरभर आदीच भायर सरचे। लायटीचे खाते अंडरग्राउंड केबलिंगाचे नावान रस्ते खोडून तशेंच सोडटा ताचेर मिडियाचो प्रश्न। हे फावट खंय रस्तो दुरुस्तीचे आदीच एस्टिमेट्स केल्या। प्रश्न फुडें उपरासचो ना। जो ब्लॉक आसा तो मेजर ब्लॉक जाला
त्या खातीर येता त्या असेंब्लीत सगळ्या आमदार आनी जे कोण ऑफिसर आसात तांणी 1 तास बेगीन येवचें पडटलें, कारण हे मॅन मेड हें न्हय, डिजास्टर न्हय, हें अगतीत अशें घडिल्लें कारण आसा. आनी जो पर्वरेक ब्लॉक जाता तोय ब्लॉक सोडोवपाचो ठरयला आनी आतां ते 2 दिसां पर्वरेचो ब्लॉक मोकळो करतले. आनी उपाय कितें तेका? ताका आसा थंय जे पळय सिग्नल्स आसा ते ज्या कडेन लायन मोठी आसता त्या लायनीक चड मिनटां येवप आनी ज्या कडेन लायन कमी आसता ताका ती लायन सोंपले बरोबर मोकळी करप. हे जर 2 गोश्टी करत जाल्यार कितलीशीच सुसूत्रता हातूंत येतली. त्या बद्दल तो भावना आनी ते करपाचें मुख्यमंत्री ग्राउंड केबलिंगचं काम करताय, रस्ते फोडून घालताय, पण नंतर रस्त्यांची दुरुस्ती होत नाही, रस्ते तसेच सोडले. आणि तो प्रश्न तुमचा चांगला आहे, त्याला उत्तर एवढंच आहे की यांना वेगळ्या पद्धतीनं आम्ही ते केलेलं आहे. हे जे एस्टिमेट्स आहे रिस्टोरेशन ऑफ रोड हा आधीच तयार केला आहे आणि आधीच तयार केल्यामुळे हा जो तुमचा प्रश्न आहे तो पुढे येणार नाही. वीज दरवाढ खंय मंत्रिमंडळात चर्चा करूनच ते येवना अजून आणि त्याचे डिस्कशन कॅबिनेटात जाऊनच मुखार वतलें. येयल्या उपरांत कॅबिनेट डिस्कस जातले, लोकांचेर बर्डन घालचे ते आज ना फाल्यां, पूण ते कॅबिनेट एप्रुवल घेतल्या शिवाय खंयचोच रेट आमी वाडोवचे ना. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. चडश्यो बेकायदेशीर गजाली कळंगुटे वाठारांत घडटात, शिंदळकी चलता. खुद्द पर्यटन मंत्री रोहन उलयला. गोंयांत बरे ट्युरिस्ट येवंक जाय म्हूण पर्यटन मंत्र्याची मोहीम, मात आयिल्ले दिसा दर्यादेगांचेर एक कांडा. कळंगुटेचे बेकायदेशीर गजालींचेर खंय PIक जाप विचारूंक जाय. विजय म्हणटा सरकाराक विरोधकांची गरजूच ना, तांचे भितरूच विरोधक. Actions have already started. It is not a question of action. We have to tell them. We have given them enough space. Kalangut has been a testimony. Kalangut जेन्ना हांव स्वता पळयला त्या मायकल लोबोन सांगिल्लें आपण जाग्यार घालून दिता. नाव सडनली हे चेंज आनी म्हणटा आपण तांचे बरें आसा. आय डोंट नो वॉट इज सेइंग. मे बी CM needs to call for a meeting and sort that issues out. But one thing is clear. Every area needs to be regulated and we need to run these things properly. सगळे इलिगॅलिटीज थंयच कित्याक सगळं प्रॉस्टिट्युशन खंय येता? कालांगूट दिसता मरे, रिकॉर्ड तसो येता मरे. पुलीस PI कितें करता थंयचो? देर आर क्वेश्चन्स वीच वी नीड टू आस्क. दॅट इज वाय आय एम सेइंग थंय प्रॉस्टिट्युशन केलें जायना. हेच इलिगल टाउट्स कस्टमरांक थंय व्हरता. म्हाजे कडेन एक व्हिडिओ आशिल्लो चंदगडचो, तुमी व्हायरल केल्लो तो. कितें जालें? क्रेडिट कार्ड स्वायपिंग जालें मरे. कोणें केलें? हे भायल्या लोकांनी येवन करून तांचे पयशे काडले मरे. कोणाचे काडले? ट्युरिस्टाचे काडले मरे. तांकां थंय व्हेल्लो कोणें? गार्डांनी मरे. आतां गार्डांक सांबाळपाचे, हे धंदे सांबाळपाचे आनी इलिगल सगळे त्याच बेल्टान कित्याक जाता? आज हो रोग थंय लागला, फाल्यां अंजुना वागातोर पावतलो. वी हॅव टू स्टॉप इट अँड वी नीड गुड टुरिझम हियर कमिंग इन अँड आय विल नॉट कॉम्प्रोमाइज एज फार एज टुरिझम इज कन्सर्न. गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी विजय म्हणटा सरकार तांचे तांणी विचारचे. हांगा सरकारा भितरूच विरोधक, तांकां विरोधकांची गरजूच ना. I have to congratulate Mr. Rohan Khawda. तांकां सांगूंक जाय तुमी कितें सांगूंक जाय. अशें तुमी सगळ्यांक जर घेवन गेले न्हू, ओपोजिशनाक आनी तुमी काम दिना, भितरूच ओपोजिशन तयार जाता. सावळो कोण दवरतो तो हो. हें जालां तें हे बावडे ओपोजिशनाक नाशिल्ले भशेन आहा. कळ्ळें तुका न्ही? PI should be questioned. अरे who is PI's boss? Who is the boss of the PI? Not the Home Minister? But you don't have guts to speak about the Home Minister because you are working under him. It's understandable. Issue कितें? You don't need the opposition in Goa. The ruling itself is talking everything against the government. We have not used a word about prostitution. Tourism Minister is saying that prostitution exists. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हायवे कायदो परत रिवायव करून रस्तो रुंदीकरणाक येवपी अडचणी पयस करपाचें थारलां. 2013 सावन रस्तो रुंदीकरण वा हेर कामाक अडचणी येतात. भूसंपादनाक कन्सेंट मेळना. सरकाराक नवो रस्तो करपाक त्रास जाता. आतां कन्सेंटाची गरज ना. 2013च्या कायद्या सकयल मार्केट व्हॅल्यू परस 3-4 पट मायज भरपाय दिवन खंय भूसंपादन थेट तडीक. इतले वर्सां आमचे 2013च्या फाटल्यान खंयचोच एक्विजिशन करपाक आमकां मेळनाशिल्लो आनी ताका कन्सेंट जाय पडटलें. गोंयांत आमचे कन्सेंटाक तेंचे फॅमिली डिस्प्यूट कितले आसा कन्सेंटूय मेळना. सो आमी तो एक्ट आतां 74 हायवे एक्टा भितर गोवा हायवे एक्ट आशिल्लो तो
तितून भितर आमचे सगळे MDR रस्ते बाकीचे सगळे आमी एक्वायर करून घेवताले, तो मॉडिफाय करून घातलो. तितून भितर एकटा भितर आमी 2013 जो कॉम्पन्सेशन तो घेतला आणि बाकीचे एकटा भितर कितें आशिल्ले सेक्शन 6, सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 10 हे सगळे फुडें करून एक्विजिशन करतले. कितें म्हणजे कसं ना कन्सेंट नाका. रोड आतां करपाक जाय पयलीं कन्सेंट जाय पडटा ना 2013. सो आतां आमकां कन्सेंट नाका. वी वील एक्वायर, वी वील गिव देम कन्सेंट, वी वील गिव देम पेमेंट एज पर 2013 एक्ट. 2000 म्हणजे ओल्ड रेटीन. 2013 एक्ट आसा पळय, इट गिव्स यू मार्केट व्हॅल्यू ऑन 3 times, 4 times, 2 times अशें आसा न्ही. सो ते आमी इनकॉर्पोरेट केला त्या एक्टा भितर आनी तो रिवायव करता एक्ट कित्याक आनी विदाउट कन्सेंट. सो गव्हर्मेंटाक रस्तो करपाक जाय जाल्यार आमचे कडेन 1 इंच आतां रस्तो एक्वायर करूंक मेळना. सो ओन्ली नॅशनल हायवे आमी करूं शकता. सो हेजे वांगडा हायवे एक्ट आशिल्लो, प्रेसिडेंट एक्ट आशिल्लो, तो आमी मॉडिफाय करून फक्त तेका एक्टा भितर हे घातलं की प्रोविजन की पयलीं 2 रुपयान एक्वायर करताले, ते आतां मार्केट रेट कॉन्सेप्ट घातला. राज्यात कोविड आणि इन्फ्लुएन्साच्यो केशी वाढूंक लागिल्ल्यान भलायकी खातें अलर्ट. गोंयभर रोखडीच फ्लू क्लिनिक सुरू करतले म्हूण आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे उलयला. राज्य भलायकी खातें केंद्राचे कोविड मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण वता म्हूण मंत्री सांगता. शुक्रारा गोंयांत 55 नव्यो कोविड केशी सापडल्यो. 6 हॉस्पिटलायज, एक्टिव्ह 250. हो, पण सगळं जे काय केंद्र सरकारचं डायरेक्शन्स आहे त्याप्रमाणे आमचं सगळं व्यवस्थित चाललेलं आहे. जिनोम सिक्वेन्सिंगचं जे काय सांगितलेलं आहे ते आम्ही अप करायचं आमचं चालू आहे. जिनोम सिक्वेन्सिंग मशीन्स आमच्याकडे 2 आहे, ते मशीन चालतात आणि त्या आधारावर आम्ही करणार. काल तुम्ही जर गुलेरियाचं जर टॉक्स जर बघितलं, काही लोक कोविडसाठी निगेटिव्ह असतात पण इन्फ्लुएन्झा आहे ना बाकी सगळे सिम्पटम्स त्यांचे पॉझिटिव्ह असतात. हे सगळ्या गोष्टी सांगितलेल्या आहे आणि चालू आहे. काय काळजी करायची, रिस्ट्रिक्शन की नाही गाईडलाईन्स गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे गाईडलाईन्स जे असतात हेल्थ मिनिस्ट्रीचे त्योच गाईडलाईन्स आमकां अडॉप्ट करून आम्ही त्याच्या बाहेर खंयच आम्ही वचू शकतो. असा इन्फोर्स की नाही गाईडलाईन? ऑफकोर्स इन्फोर्स आणि मॉक ड्रिल्स पयलीं केले, सगळे आसा जाग्यार. सगळ्या आता फ्लू क्लिनिक्स परत एकदा चालू करपाक जाय म्हणून, पण आम्ही जे ते कशे गाईड करता खंयचे संख्या जाले उपरांत तशें आमकां करपाक. क्लिनिक्स म्हणजे फ्लू क्लिनिक्स आमी तेन्ना पयलीं केल्ले कोविडा खातीर, त्यो आमी परत त्यो तरेचे आमी करूंक जाय, पण ते डिसिजन घेतलो डीन. कमर्शियल सिलिंडर वापरपाचे सोडून खूबशे हॉटेलां, फास्ट फूडवाले घरगुती सिलिंडर वापरतात. वास्को सिव्हिल सप्लायन अकस्मात घाल्ले धाडीत प्रकार उक्ताडात. दर एक 5-6 म्हयन्यांनी अशी रेड मारतात. तरी हॉटेल, फास्ट फूड स्टॉलांनी घरगुती सिलिंडर वापरपाचे बंद जायना. दोशींचेर एक्शन जातली म्हूण मुरगांवची सिव्हिल सप्लाय इन्स्पेक्टर प्रुडंटा कडेन उलयली. ते चड करून फास्ट फूड आनी सगळ्या ऑफिसांनी हॉटेलांनी बी यूज करता म्हणून तेन्ना सरप्रायज रेट मारपाक आमकां एक पयलीं म्हयनोभर पयलीं ती कंप्लेन दिली ऑफिसांनी. तशें तेंच्यांनी म्हाका फॉरवर्ड करतकच म्हाजी टीम घेवन हांव आतां इन्स्पेक्शन करपाक गेलो. मॅडम तुमी आतां रँडम सायट्स विजीट करतले आज तुमचे कितें मेसेज दिवपाक सोदता तुमी हांकां अशें? नाका मेसेज ना, म्हाका मागीर म्हाजी सरप्रायज विजीट ही न्हू चड कडे आसा. पूण लोकांनी आतां शांती म्हणजे दे हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल दॅट द सिव्हिल डिपार्टमेंट टेकिंग व्हेरी सिरियसली. बरोबर करपाक हेच्या पयलींच आमी एकदां विजीट केला. तेंचे वर्सान एकदां 15-6 म्हयन्यांनी तरी जातात, तरी सुद्दां ते यूज करतात. तेंच्यांनी मातशें हें करपा जाय न्हू. डोमेस्टीक सिलिंडर वाडत रावता, हे यूज करता म्हणटकच बाकीच्या लोकांक मेळना म्हण लोकांच्यो कंप्लेनी येतात. तेंचे धंद्या खातीर आसा न्हू, बिजनेसा खातीर तेंच्यांनी कमर्शियल जाल्यार कमर्शियलच यूज करपाक जाय, डोमेस्टीक यूज करूंक जायना. खंय तरी जायती हॉटेलां मॅडम तुमकां दिसता की कमर्शियल यूज करिनासतना दुसरे सिलिंडर यूज करता म्हणून? आतां हांव गेला थंयसर तर म्हाका मेळ्ळा आनी 1-2 केले थंयसर हॉटेला इन्स्पेक्शन केलें ते ना तेंचे म्हणजे ओके तेंचे कमर्शियलच आसा. आनी आतां हेचे फुडें पळोवया. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, पॉडकास्ट, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.